Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purur. Book your seat today. Limited seats available. मेन इश्यू आता गोंयान गाजता तो लँड कन्वर्जनाचो. हो इश्यू येता की रेकलेस लँड कन्वर्जन जाता म्हणून जॉब स्कॅम्स जाता. अनएम्प्लॉयमेंट इज सेकंड हायेस्ट इन द कंट्री. टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर वीक आहा आनीक कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग वाडत आहा. सो हे सगळे जर पळयले जाल्यार हे सेशन महत्वाचें आसतलें. ह्या सेशनाचे पयलीं हांवें सदांच प्रेस कॉन्फरन्स घेतला, तातूंत कांय नविदाद ना. पुणून रुलींग आमदार पसून आतां हे उलोवंक लागल्या कोळशाक घाण येवपाक लागल्या. कोळसो पयलीं फक्त पोल्यूट करतालो आनी हेल्थ इश्यूज जावंक शकताले. आतां कोळशाक घाण येता. ती घाण इतली जाल्या की बीजेपीचो बाब संकल्प बांगोळकार पसून त्या घाणीन दागो जाला. मिराबाग म्हणटा थंय वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान आपले सगळे वर्साचे पयशे एक प्रोजेक्टान घाल्या. एक बंधारो, जो बंधारो कोणें मागूंक ना. तिसरो डिस्ट्रिक्ट केला, बेगीन बेगीन तिसरो डिस्ट्रिक्ट केलो. तिसरो डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार कितें तें कोणाक कळना. CZMP म्हणटा तें आतां येवपाचें आहा म्हणून सांगलां. कोस्टल एरिया आमचे येदे व्हडले टुरिझम आहा, पूण ताजेरूय अनसर्टेनिटी आहा. बिलां जी मूव केल्या हातूंत बील पयलें म्हणटा तें गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स बील 2026. हातूंत इनडिस्क्रिमिनेट कन्वर्जन हे जस्टीस फ्रेडरिक नोबेलाचें बील खूब जाणांनी मूव केलां आसतलें. हांवें मूव केलां. दुसरें म्हणल्यार हांवें एक बील मूव केलां, गोवा प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स बील. जावं अनाउन्स करपाचें आसा तें 6वें बील ह्या विधानसभा अधिवेशनात आमी टेबल करपाचें आसा. आनी पयलू आमचे TCP एमेंडमेंट बील जे आसा तें आमी घातलेलें आसा. तशेंच जो पंचायत राज एक्टाचे एमेंडमेंट जे आसा तें घातलेलें आसा. द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जे आसा तें घातलेलें आसा. मागीर आमी द गोवा रिवर कन्जर्वेशन बील जे आसा तें घातलेलें आसा. खाजनाचे विशय जे आसा ते केन्नाच जो बील आसा ते केन्नाच घेवंक पावूंक ना. आनी तेकाच लागून आयज आमी इंट्रोड्यूस करता द गोवा खाजन लँड प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन एंड मॅनेजमेंट बील 2026.